म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आयज 5वो आयतार, फुडल्या आयतारा दीस आमी ताळयांचो आयतार सुमरुमतेल्या. पूण पळयात कशे भाशेन ही तयारी आमची सेवा धर्मांतल्यान जायत आसा. जेजून आमकां सांगलां, ह्या परस आनी व्हडतो मोग ना जो आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव वारोयता. आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं आनी देव आमचो परामोस करता. ताणें आमकां बेश्टी सोडूंक ना. ताणेन आमकां आपल्या सारकी केलेली आसा. ताचें जिवीत आमचें सगळें जिवन एकामेकाचो मोग करच्याक. पूण कितें जाता, आमी आमचोच मोग करता आनी आमचे वस्तूंगी दुसऱ्याचो मोग करता. हातून आमी फसता. कित्याक दुसऱ्यांच्यान आमकां केन्ना धादोशी करूंक जायना आनी हाका लागून आमी निराश जाता. पूण आमच्यान दुसऱ्यांक सुखांत दवरूंक जाता, तांकां पावोंक जाता, तांकां मदत करूंक जाता, तांकां खुशाल दवरूंक जाता. पूण ही खुशालकाय आमचे वस्तूंगी न्हय. जेन्ना आमी देवाक एकवटून रावता, ताच्या सुमूर्ती प्रमाणे, ताच्या मांदामेंदा प्रमाणे आमी हो वावर करता, तेन्नाच की आमकां आनी दुसऱ्यांक धादोसकाय मेळटली. पळयात पयल्या वाचपान कितें सांगलां तें. देवान हे भाशेन ताका सगळें घडोवन दिल्लें, करार केल्ले, पूण तांच्यान तो पाळूंक जावंक ना. कित्याक तो भायल्यान कसो आसलेलो करार. ताणें कितें केलें, तांच्या काळजांनी तो करार बरोवन दवरलो. तांच्या काळजान तो आसलेलो आनी कोणाक ताका शिकोवपाची गरज ना. म्हणजे भितरल्यान सान तें आमकां कळोन येता आमी कितें करूंक जाय पळय तें. आनी तें करुनूय मनशा कडेन घडलें ना. पोत्तून पातकान पडून अदीक वायट जायत गेली. जिवीत सारकें पातकी जिवीत सगळो लोक जियेतालो. म्हणटूच ताणें आपल्या पुताक धाडलो आनी पुता वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक ताचें सगळें एकठांवन ताणेन आमचे पासत आयज सांगलां पळय तें केलें. घोवाचो कोणो जमनीत पडोन मरूंक जाय, तेन्नाच की तो पीक दिता. सुबां खूब पीक ताचे वरवीं घडटा. तर हे भाशेन ताणें सांगलां, हांव म्हजो जीव तुमकां एकवटोन समर्पिता, बापाक दिता. आनी हे परी आमकां सगळ्या जाणांक पातकांतली सुटका ताणें दिलेली आसा. आमी तो ताचो पाटलाव करता जाल्यार आमी ताचे सारकीं जावंक जाय. पूण आमचे वस्तूंगे न्हय, आमी ताका एकवटून रावली की तो आमकां एकवटोन आमकां ताचे सारकीं करता. आनी ताचे सारकीं जाली म्हणटच आमी ताचे सारकी एकामेकाचो मोग ताणेन केला पळय ते भाशेन करतल्या म्हणून ताणेन आमकां कळीत केलेलें आसा. भयणीनो आनी भावनो, आमी हें सगळें जाणा, पूण तें करूंक आमी जाय. आनी करूंक जाय जाल्यार आमी कितें करतले? आमचे वस्तूंगी जबाबदारीन आमी ताका सगळें आमचे भितर आसा तितलें दर सुस्कारांत समोरपूंक जाय आनी दर सुस्कारांत ताचें सगळें पुनर्जीवन जावन जेवंक जाय. हांव न्हय, क्रिस्त म्हजें सगळें जियेता अशे भाशेन पावलून उच्चारून उद्गारून आमचे पासत बरोवन दवरलेलें आसा. हे परी तो जियेतालो. तर ही संदी घेवया. प्रत्येक वेळार जेजूच्या नांवांत आमी सगळीं आमची चिंतना, भावना, आठवणी, चाल जेजू 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 म्हणून भायर काडया, ताचें दवरया. दुसऱ्या सुस्कारान हें तो सगळें नितळ करून बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो. ताचो पवित्र आत्मो आमकां सुचयतलो कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय पळय तें. जेजूनच आमकां हें सगळें सांगलेलें आसा. तर हे परी तर आमी मागण्यांत रावत जाल्यार तें एकदम सोंपें जातलें. आमचें जिवीत प्रत्येक वेळा, प्रत्येक प्रसंगान आमी जेजू सगळें तें सादतल्या. कित्याक जेजू आमचे भितर आसा, ताका एकवटान आमी ते बरे भाशेन जियेतल्या. पूण हें सगळें घडच्याक भयणीनो आनी भावनो, जेजून जशे भाशेन आपले मागणे बापायक उबारले, सगळो वावर सोंपल्या उपरांत
सांगेचो तो बापाक एकवटून रावतालो आनी रातभर हे भशेन बापायचे वेंगेंत तो आसतालो आनी सकाळीं उठलो की ना तो पोत्तून ते वेंगेंत रावतालो. कशे भशेन? मागण्यांतल्यान. मागणें म्हणजे ओ लागशिल्लो संबोन बापाय सोवें आनी पुता सोवें. तेच भशेन पुता सोवें आमचो संबंद बापा आनी मनशां बरोबर घडोवन हाडटा जेजू. कित्याक आमी सगळीं जाणां हांगसर आसा तितलीं ताचेच सोवें जियेता, कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे. आनी हाका लागून हो जोमो दर आयतारा दीस घडटा ओ 11 दिसांनी, पूण एक पाटी तरी सुमाराक आयली की ना हे भाशेन आमकां ही घोटाय मेळटा. आमचें मन तर आमी ताचे थिरायत जाल्यार आमचें मन सगळें बदलोन ताचें मना सारकें जातलें. नाजाल्यार कितें जाता, आमी आमचे वस्तुंगी जेलीं की ना आमची चिंतना भावना संवसारी जातात आनी ह्या संवसारांत आमकां केन्नाच दादोसकाय मेळना. सगळें मेळ्ळें पर्यंत जाल्यार आमी केन्नाच दादोशी जायना, पूण देवाक तर आमी एकवटून रावत सगळें दादोसकायचेंच. आमकां सुबेज वस्तू नाका, थोडेंच पुरो. कितलें म्हणून जेवंक जाय आमकां? इतली रासभर ना, आमकां थोडेंच जेवंक जाय. कितलीं कापडां घालूंक जाय? थोडींच. कितलें जाय आमकां? थोडेंच जाय. आमी कांय घेवन वेचे ना. आयजूच आमी बरे भशेन जेवंक जाता आनी जें सुबेज आसा तें दुसऱ्यांक गरजेवंतांक वांटलें की ना, बुखेल्ल्यांक दिलें की ना, आयज तो विशय आसा. आमकां आनिकूय देव दितलो, कित्याक देवानूच ही आमकां दिलेली आसा. जेन्ना आमी दिवंक लागता तेन्ना देव आनिकूय घालूंक लागता आमच्या हातांत आनी तो हे भशेन आमकां दीत रावंक मदत करता. कित्याक तो आमचे सोबेन दिता आनी हे भशेन आमकां आनी दुसऱ्यांक सोरकीचें सूख आनी कशे भशेन जेवंक जाय संवसारांत तें दाखयता. हें सगळें जाणा आमी, पूण रातची आनी सकाळची 5 मिनट जेजू बरोबर सारीत तर दीसभर मागीर आमी संपेपणी दुसऱ्यांच्या पातकांच्या खेळांत आमी भाग घेवचे ना. आमी तांचे सगळें उतरां कोन्यो चाल जेजू सोबें दवरतले हांव. ताणेन आमचे सोबें कितें उत्पन्न केलेलें आसा, कसलीं चिंतनां, कसलीं भावना आमचे मदें तांकां लागून उत्पन्न जातात, ती आमी जेजूच्या ताब्यांत करतले. बरोबर ह्या खोलायच्या मागण्यांत आमी भाग घेतले हांव. ही मॅच्युरिटी आमचे मदें येवंक जाय. थोड्या मदें आयलेली आसा आनी थोडीं जाणां तुमी ह्या समजून आतां कोत्तेल्यात म्हणून म्हाका खात्री आसा. कित्याक हांव तुमकां शिकयना, तोच आमकां शिकयता. कित्याक ही सगळीं ताचींच उतरां, ताणेंच आमकां आपल्या उतरांतल्यान सगळी शिकोवन दिलेली आसा. तर ते परी करच्याक आतां आमी थोडो वेळ मागण्यांत रावया. हांवें तुमकां सदांच सांगल्या, आमच्या हात अशें उंटीन दवरले की ना, ह्या ताळटांनी खूब शक्ती आसा. ती शक्ती आमकां पेकोवणी दिता. कित्याक आमची चिंतना पॉजिटीव आनी नेगेटीव आसली ना, मागीर आमची भावनाय नेगेटीव पॉजिटीव, आमची चाल पॉजिटीव नेगेटीव. नेगेटीव चड आसा, ताका लागून सगळें नेगेटीव भितर आसलें की ना आमची आख्खी कूड नेगेटीव जाता. अशें हात जोडले, जेजूच्या एकवटान रावलीं आनी जेजूच्या नांवान ते भायर काडले, आमकां नितळकाय मेळटा आनी पेकोवणी मेळटा. आमची खूब प्रॉब्लेम्स पळय आसा ती सगळीं मानसीक म्हणजे सायकोलॉजिकल. आनी हें सगळें जेजूचें दवरलें की आमकां तो शांती हाडटलो, सुटका दितलो, पेकोवणी दितलो. आमी मातशेंच प्रयत्न करूंक जाय. सगळीं जाणां अशें हात उंटयेन दवरात, पाट स्ट्रेट दवरात, दोळे बंद करात. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. पांयांची बोट आसा ती सुद्दां तकले मेरेन, तकले सान पांय मेरेन जेजू 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 म्हणून सगळें भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडया. मागीर दुसरो सुस्कार घेतना ताचे बरेपणांत भरोन येवया. ताका तर आमी हे भाशेन भावार्थांत बोरवाश्यान हाजीर जालीं, ताच्या प्रिती मोगांत आमी भरोन येतले हांव. आनी हे ओत्मीक गूण आमचे सगळें वाडटले. तो आमचे भितर आसा. आमचे भितरल्यान आमी ताचे कुडीचे सांदे, तर ह्या सांद्या वरवीं तो हाजीर जावन बरेपण आमचे वरवीं आनी उदेशी संवसाराक, दुसऱ्यांक आनी पेल्याक घडून हाडटलो, अणभवंक दितलो. जेजू, हें सगळें तुवें आमचे सगळें आतां घडून हाडलाय, तर आमी तुका दिनवासता.